कविता लॉकडाऊन गजाली. टेरेसार फुरसतेच्यो पासायो मारतना ह्या शहरांतली सुकणी हांवें पयिल्ले फावटी देखली. तांणी म्हळें, पयस रावा, अंतर सांबाळा. आमी कळीत नासतनाच लागीं लागीं जाल्या. व्हेंटिलेटर मेळिल्ल्या व्यक्तीन समाधानेचो स्वास चडलो अखेरीचे फावटी. मरतल्यांक उस्वास दिवच्या व्हेंटिलेटरान जेजूक वावोवन व्हेल्ल्या गाडवाचो भर्म. मनशाक बंदी कर, आपणाक स्वतंत्र दिल्ल्या पाख्याक मनजातींनी राय म्हूण पसार लागली. ह्या दोनूय घरांत हांव कुलेरांचो आवाज. तेवशिल्यान डालगोना कॉफयेची सरबराय. तेवशिल्यान मडके पंथी शितां पुसून वाटची गडबडी. व्हायरसाच्या बियान मास्का फाटल्यान लिपोवन रावुल्ल्या मदें ग्रेस दुबळो कोण म्हणून कळ्ळें ना. हांव उस्वास सोडूंक कश्टातना दोळ्यांक दांकान पडोवन येताना म्हाका देव दिश्टीक पडलो. तो म्हजे लागीं आयलो. ताणें म्हाका सुरी तोपली.